आता खबरो विस्तारान. पर्यावरण मंत्रालयान गोंयान येवन मातशें लक्ष घालचें. नितळसाणी विशींच्यो खुबश्यो गजाली गोंयान करपा सारक्यो आसात. तशेंच गोंयकारांनी ह्या सोबीत बाणावली दर्यादेगेर घाण करची न्हय असो उलो चर्चिलान लोकांक घालो. पर्यावरण मंत्रालयान 2 मनशांक धाडून बाणावलीत नितळसाण राखपा बाबतींत शिकवण दिली. पण चर्चिलान तांचे उपकार आठयले. आज एक एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीन बीच क्लिनिंग अवेरनेस जे पळय हिंगा गोंया हाडला आनी स्पेशली आमची बीच बेनावलीची एक सिलेक्ट केलो आहा. सायंटिस्ट येयल्लो आहा आमचे ब्रँड बाय गोंयचे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जे आहा तें. हांव मागता जे आमचे लोक आमची भुरगीं इस्कुलाची तेमी आयज बरे भाशेन काम करचें देवान तांकां आदार दिवचो. And I mark the environment ministry once they should come in Goa and meet us. We got a lots of problem. We got a lots of problem here. And मुगेले एकूच मागणी आहे लोकांकडे आखे बाणावली भावा भयणाकडे हिंगा ही बीच म्हणटकच हिंगा कचरो बचरो उडयना जावपाक. तेन्ना ही बिचीचेर कितें तरी तुमी यूज करता जावं बाटल जावं आडसोर जावं आनी कितें कसली वस्त तुमी पोत्यांक घालून पोत दवरपाची. सो हांव मागता जेन्ना आयज क्लिननेस म्हणटा तें आसपा जाय आनी हांव चड उपकारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीची सेंट्रलाक तेमी एक गोंयचेर अवेरनेस गोंयचे एक लक्ष दवरलो. गोंया तेमी एक अवेरनेस करपा आमच्या लोकांक तेमी सायंटिस्टां नांव आमचे सिंग हरेंद्र कारकवाल तेका आनीक आमचे बाय ब्रँडाक धाडले आनी आमची आज हिंगा पंचायत सरपंच जावं 5 रॅमी जावं जॉनी जावं जाय जाणा आहा. सो हांव मागता सगळ्या भुरग्यां कडेन बरे भाशेन तुमी Beach cleanliness come awareness drive organized by the Ministry of Environment, Science of Environment and Forest and Climate Change, New Delhi, along with Goa State Council for Science and Technology, Alemao, Government of Goa. Okay, the council has got 500 eco clubs in all the schools of Goa. So we have involved the eco clubs to organize this beach cleaning drive. And Ministry of Environment and Forest has identified 6 beaches in Goa, and Benaulim is one of the beach. So this full week is this beach cleanliness drive, that is Swachhata Tat Abhiyan of the Ministry of Environment and Forest. So today we are starting flagging off the beach cleanliness drive at the hands of our local MLA, ex-CM of Goa, Sri Churchil Alemao, and our senior scientist from Ministry of Environment and Forest from New Delhi has also come to guide us.